Welcome to Garden of Glory. Hebrews chapter 11 verse 1 to 16 paints a beautiful picture of what real faith looks like. Faith isn't wishful thinking or blind optimism. It is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. हेब्रेवांक पत्र 11 ओळी 1 ते 16. आमच्या पूर्वजांच्या भावार्थाची देख. तर भावार्थ म्हणजे कितें? देवान भासायल्या दानाची आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या भरवशांत थीर दवरता आनी आमकां दिश्टी पडोना त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. खरेपणी तांच्या भावार्थाक लागून देवान आमच्या पुर्विल्यांक मानून घेतली. आख्खी सृष्टी देवान एकाच उतरान रचून हाडल्या आनी अशें जें कितें दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टी पडोना तांतलें उपजोवन आयलां. हें सगोट भावार्थाक लागून आमी समजूंक पावता. भावार्थाक लागून आबेलान कायनाच्या योजनावून ओर्तो योद्न देवाक भेटयलो आनी ह्या भावार्थान ताका देवान आपणाक मानवलोलो केलो, कित्याक खुद देवान ताची भेटवणी मानून घेतली. तो मेलो जाल्यार लेगून भावार्था वरवीं तो अजून उलोयता. भावार्थाक लागून देवान इनोकाक मरणांतलो वाटावून उखलून व्हेलो आनी तो कोणाकूच मेळूंक ना, कित्याक देवान ताका उबारून व्हेलो. कारण ताका उखलून व्हरचे आदीं इनोक देवाक मानवलोलो मनीस म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना, कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतोल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थाक लागून नोआन अशें केलें. अजून दिश्टी पडूंक नासलेल्यो वस्तू देवान ताका गोमयल्या उपरांत ताणें देवाची शिडकावणी भोगतीन मानून घेतली आनी आपल्या घराण्यांक वाटावचे खातीर ताणें तारूं बांदलें. आपल्या भावार्थान ताणें संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारलें आनी जें देवाक मानवलोलीं जावचे भाग भावार्था वरवीं मनशांक मेळटा त्या भागाचो नोआ दायजी जालो. भावार्थाक लागून आब्राम आपूण दायज कशें घेवचो आसलो त्या देशांत वचूंक आपणाक आपयल्ल्या देवाक खालतो जालो आनी खंय वेता तें नकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. भावार्थाक लागून तो देवान ताका भासायल्ल्या देशांत पोरको कसो जियेलो. देवाचे तेच भासावणेचे दायजी जाल्ल्या इजाकाक आनी जाकोबा बराबर ताणें तंबूंनी बिराड केलें, कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच घोट बुनयादीर बांदलोल्या शाराक रावतालो. भावार्थाक लागून सारा पोरयान उतार पिरायेची जावनूय आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपले भासावणेक विस्वाशी रावतलो म्हूण तिका खात्री आसली. ह्याच खातीर मेल्ल्या मदें वचपाचे पिरायेक पावलोल्या एकाच मनशा थावन मळबा वेल्या नोकेत्रां इतलीं आनी वेळेवेले रेवेंच्या मेजूंक जायनासलेल्या कोणया परी सोसोत उत्पन्न जाली. ही सगळीं भावार्थ धरून मेली. देवान भासायल्यो वस्तू ती भोगूंक पावली नात, पूण पयस थावन त्यो पळोवन ती संतोसली. आनी संवसारांत
आपूण पोरकी आनी यात्रेकारां म्हूण तांणी उक्तेपणी सांगून दिले. अशें उलोयतात ती आपलो खाशा देश आपूण अजून सोदीत आसात म्हूण दाखयतात. तांचें ध्यान मन आपूण सोडून आयल्यान त्या देशाचेर नासलें. आसलें जाल्यार थंयसर परतून वचूंक तांच्यान बरें जातालें. पूण ती ओदीक वर त्या देशाक आशेताली, सर्गींच्या देशाक ओत्रेकताली. देखूनच देव आपणाक ताणें आपलो देव म्हूण उलो मारूंक दिवंक फाटीं सरोना, कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केला. This passage walks us through the stories of Abel, Enoch, Noah, Abraham, and Sarah, ordinary people who trusted God in extraordinary ways. They obeyed before they fully understood. They moved before they saw the outcome. They believed God's promises even when their circumstances didn't match what He had spoken. Let us pray. Lord, grow in us the kind of faith that pleases you, faith that trusts your promises even when we can't yet see them. Help us walk in obedience like Abraham, believe in your power like Sarah, and seek the heavenly country you have prepared for us. Root our hearts in eternal hope and let our lives testify that you are faithful. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.